बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असो. तुमचे सगळ्यास बहिणी भावनो मी सांत आज आम्ही वांटो घेत असताना रॉय बारूस हे आमचे बापासत मागता म्हयन्यांचो उगडास ताची गोची करतात. तशेंच अवरोरा ग्रासिया पो आमची भयण कारंजालींची तिचे पासून मागता ताका सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाची बागेली करूंक देवाक दिनवासुया. ताणें आज सकाळच्या आदेशाक आमचेर आपलो पावस ओतलो. ह्या वर्साक फावो तितलो पावस पडूंक आमच्या शेतां भाटांक बरी पीक जावंक आनी आमकां पिवंक फावो तितलें उदक फावो जावंक कितें भाशेन मागुया. सदांच स्वर्ग राज्याक थेवे तयार करूंक हे संवसारांत आमी सगळीं वाचसून स्वर्ग राज्याक आमचे थेवे आमी एकठांय करूंक आमकां जाणवाय दी, शुडूक मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा, जायते फावटी संवसारी वाटेन आमी जियेल्या. संवसाराची गिरेस्तकाय पुजावंक आमचो हुस्को जाला. आमचें मन आमचे दोळे स्वर्गाचेर लावंक आमी विसरल्या. सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. बापा, संवसारी गिरेस्तकाय एकठांय करतना संवसारी खुशालकाय प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड ताचे फाटल्यान आमी धांवल्या. ह्यो खिणां भितर नाच जातात अशें आमी जायते फावटी चिंतूंक विसरल्या. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. बाप्पा, आमचें जिवीत धाकटुलें येतभर आनी हे येतभर जिवितांत तूंच आमकां तुज्या सर्गीच्या देणांनी भरताय. संवसाराचे वस्तूंक न्हय पूण स्वर्गाचे वस्तूंक आमचें मन लावंक आमी विसरल्या. सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आमचे मोगाळ बाप्पा, आमचें आख्खें जिवीत ते संवसारांत तूंच चलयताय. आमचेच ओसोंगी इल्लेशे पुरान आमचे जिविताची आवक वाडोवंक जायना. दिसान दीस सगळे काळजान आनी सगळे कुडण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक आनी तूं दाखयताय ती वाटेन चलूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आसा भोगता ती देवाचीच प्रेम आसा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिलां आनी हे परी एक निर्मोळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोटीच्या हातान तुमकां घाल्यान. पूण सर्पान आपली नाड बुडीन हेबेक नाडली. तशेंच क्रिस्ताची सरळपण भक्ती करची आसतात ती सोडून तुमची चिंतना पयस वेतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणेय येवन हांवें पोरगोटूंक ना तसलो जेजू तुमकां पोरगोटलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचे ताय वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचे वूण
वेगळें सुवर्तमान पुरगुटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे कुशेन घेयात. असले आपूण मान दूत म्हूण समजतात, पूण ताचें ऊन हांव कांय उण्या मोलाचो न्हय. हुशारकाय उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जानवाय म्हाका उणी ना. सगल्या विश्वांनी आनी तुमा सगल्या उजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. देवाचें सुवर्तमान फुकट तुमकां पुरगोट करूंक, तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोळ केला म्हूण घोडये म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सभा कडसून पूर्ण पाकडी घेवंक तांकां हांवें दुर्बोळ केल्यान आनी तुमचे मदें गरजेक पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांव कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासोडिनांतले आयले ते म्हजे गरजांक पावले. कशेय भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचो ना. म्हजी सवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्खे आकायान ही म्हजी वडवीक हांव उबोवन दिवचो ना, तें खरें. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव करता म्हूण देव जाणा. देवाची उतोरी. देवाचे वडकार. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी म्हणुया. सगल्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन मासता. सर्वेस्पराची कर्तुबां उठलीं व्हरतीं, ताचेर संतोश्तात ताणें ती नियाळतीं. जबाब. सगल्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. मोय मोयून देवान केलां तें सगलें लोकलोकीत पोर जोडीत ताचें प्रमाणीकपण बाळटा टोकता सोडांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माय मोगाचो आनी काकलितीन बोल्लोलो. जबाब. सगल्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. आपूण करता तें सगलें तो नितीवंत आनी विश्वासी. सगळे ताचे कायदे विश्वासीपणाचे शासनाच्या शासनांक थारायलेले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडल्यात. जबाब. सगल्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. उडगार. देवान तुमकां आपलीं आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना
विदेशां पोरी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तुमचे मागणे तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमचे मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. कोंकणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, एक बापूय खंय आपल्या भुरग्या बरोबर एका रेस्टॉरंटांत जेवणाक गेलो 2-5च्या वेळार. दोगूय जेवणाक बसले, जेवण हाडलें आनी तांच्या मेजार दवरलें. तेन्ना बापायन खंय आपल्या भुरग्याक सांगलें, आपल्या पुताक सांगलें, टुडे वी वील नॉट प्रे लावड. आमी घरांत ब्लेस अस ओ लॉर्ड मागणें कोत्ता तें हांगा हॉटेलांत करचें ना. वी वील डू सायलंट प्रेयर, ओगेपणान मागणें करतले. आनी खंय आपली तकली खाला घाली, दोळे धांपले, आनी भुरग्यानूय खंय आपली तकली खाला घाली आनी दोळे धांपले. सुमार 1 मिनटीन खंय बापायन दोळे उगडले, जेवणाक पळयलें. हो भुरगो तकली वयर काडीच ना, तकली खाला घालूनच आसा. बापायक विचित्र दिसलें. सायलंट प्रेयर आनी तकली उगडी ना मनांतल्या मनांत. मागीर खंय जायत्या वक्तान भुरग्यान तकली वयर काडली. बापायन विचारलें, अरे तुका सांगलेलें हांवें सायलंट प्रेयर कर, तूं तकली वयर काडीच ना. हांवें केन्ना काडली तकली वयर? तो भुरगो म्हणूंक लागलो खंय, डॅडी यू टोल्ड मी नो सायलंट प्रेयर. आय वॉज स्टील प्रेयींग. हांव मागीत आसलो, म्हाका खबर ना सायलंट प्रेयर केदें तें. सायलंट प्रेयराक कितलो वेळ लागता म्हाका खबर ना. That's why I kept my head down, because you said it is silent prayer. भाव भयणीनो, आज जेजू मागण्या विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी this is Lord's prayer. 2 आसात. हें Lord's prayer and there is one called Jesus' prayer. तुमी जाणातली. Jesus' prayer is very simple. Jesus, son of David, have mercy on me. आनी हें मागणें खूब बोळादीक, खूब जेजूच्या काळजाक लागता तें मागणें जावन आसलें. तें कुड्ड्याचें. बार्तिमेव भिकेक आसलो. ताणें म्हणलें, जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकूट कर. आनी जेजू ताका आपोवंक लायता, विचारता, तुका कितें जाय? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? Because there was an act of faith of that blind man who never saw Jesus. He had just heard about Jesus. And he makes a big act of faith. Jesus, son of David, have mercy on me. भाव भयणीनो, हें मागणें आमकां सगल्यांक एकदम एफिकेशियस
फळां दीक. आमी म्हणिना तें. आमी ती गाडी चलयतना म्हणूं येता, आमी ती घरांत आसतना म्हणूं येता, आमी काम करतना म्हणूं येता. एक मागणें जें ते कुड्ड्यान बिकेक बसलेलो रस्त्याचे देगेर ताणें म्हळें, जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. आज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड्स प्रेयर. जेजून आपल्या शिसांक शिकयलें कशे भाशेन मागणें करूंक जाय. जुवांवचे शीस दुसरे शीस येताले, फारिझेव मागणी करतात, जुवांवचे शीस मागणी करतात. आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी जेजू तांकां सांगता, जायतीं उतरां न्हय, थोडीशीं उतरां, पूण काळजांतल्यान आयिल्लीं उतरां. And that's why this is the prayer that came from the heart of Jesus, the Our Father. And it comprises our entire life, our relationship with God, our relationship with others. आख्खेंच आमचें जिवीत आटकता. पूण आमचें दुर्दैवान हें सदांचें कशें जालां. आमी न्हिदेंत पर्यंत म्हणटा आनी जायते फावटी ताचो अर्थ घेवंक नियाळूंक आनी तें बरे भाशेन म्हणूंक आमकां जायना. कित्याक फॉर एनीथींग एंड एवरीथींग वी वर सेइंग आवर फादर एंड हेल मॅरी. हें सदांचें जावन आसलें. कित्याक त्या काळार आमचो लोक नेणार आसलो, तांकां शिकोवप नासलें. देखून पुर्तुगेजांनी आमचे बापायनी नमाज बरी शिकयली. And everything was in Latin. But there was hardly any time even to explain the richness of this Lord's Prayer. आनी भाव मुडीनो आतां आमी जाणो कितलीं पुस्तकां, कितल्यो कॉमेंट्रीज आमी त्यो आपणावंक जाय. हो सार आमच्या एक एकल्याच्या जिविताचो. आनी हो सार जालो जेजूच्या जिविताचो. जें कितें ताणें शिकयलें तें आपणेंच करून दाखयलें. पयलें बापाची महिमा, बापाचें नांव, बापाचें राज, बापाची पवित्राय जेजून सदांच राखून दवरली. आज आमी घरा वयता आसतना हें मागणें न्हयच बेश्ट्या ओंठांनी उचारल्यार पुरो, पूण तीं उतरां आमच्या काळजांतल्यान येवंक जाय. आनी कितें आमी म्हणटा ताचेर आमी नियाळूंक जाय. भोव करून जेजू शेवटाक म्हणटा, तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात आसत जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. कित्याक मागण्यांत आमी म्हणटा आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूच. आमी दुसऱ्यांक बक्षिना तूंय आमकां बक्षिनाका. आनी जायते फावटी हें बक्षणें दिवंक आनी घेवंक कितलें अवघड आमकां. आमी जायते तरेचें इल्लीं कुस्कुटां घेवन आसा आनी वर्सांचीं वर्सां आमी तीं कुस्कुटां घेवन जियेता. तेन्ना आमच्यांनी खरें म्हळ्यार आमचे बापा म्हणूंक जायना. आमचे बापा म्हणूंक जायना. आमचे बापा, म्हजे बापा न्हय, आमचे बापा. हो सगल्यांचो बाप जो आमकां काकूत आनी दया वांटा. ह्या बापाची खरेली भुरगीं कशीं आमी जियोंक तेच जेजू लागीं हे मिसांत कृपा मागुया. विटोने वेलार गायन गावुया. देणी आमची C14 पेज 34. C14 पेज 34.
पावन आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी वैमीक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पून मानून घेवन देवा आमचे बापा, तुज्या मुखार आमी देणी हाडटा. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याचे पोसणाक गरजेचें जेवण खाण आमकां सदांच फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुपात सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेमूत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हजे रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी काळसिंतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता.
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकर रॉय बारूस तशेंच चाकून हांची काकूत कर. ताका हे संवसारांत तुवें आपोवन व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भयणी भावांनो, जेजून आपल्या शिसांक हें सोबीत मागणें शिकयलें, आमचे बापाचें मागणें जे आमच्या आख्खेंच जिवीत आटपलेलें आसा. देवाची, आमच्या स्वर्गीच्या बापाची मोहिमा, ताची खुशी, ताचें नांव पोरखणूंक, तशेंच आमच्या भाव भयणांच्या संबंदान आमी जियोंक, आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां मेळूंक. हें मागणें म्हणटना आयज खेरीत भशेन आमच्या सगळ्या गरजां पासत मागुया. आमच्या गांवच्या पिडीवंतां पासत मागुया. हॉस्पिटलांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करुया. जाणीं आमकां आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांची याद हाडुया आनी एकाच ताळ्यान जेजूचें मागणें आमचें करून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां जाल्लें पण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली, रागांतली, दुस्मानकायेंतली, क्रोधांतली, मिजाशींतली, आपलेपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उद्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासूच्या सासरा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपोर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची सेवा. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मागण्या वरवीं बापाच्या आनी एकामेकाच्या संबंदांत जिवंक आपयतलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत भक्तीपणी वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सुम्यांतून म्हजी भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया देव जाता मनशाचे खान D7 page 50 D7 page 50 प्रार्थूया. प्रिय बाप्पा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूचे कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकोटाची कुणा हे जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेंत काळजा मनांचो एकवट दिसान दीस वाडय आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. भाव म्हणून सोनवारा दिसाक भाग्योन जिवा बातिस्ताच्या जल्माची परब आमी सगळीं मिसांत बरे भशेन वांटून घेवया. सकाळीं 2 मिसां आनी सांजी सोनवाराचें सुवारांचें मीस आसतलें. जायतीं पेपरांचेर एड्स येतात, जायते पोस्टर आमकां दिश्टी पडटा. रेन डान्स आनी कॉपेल आनीक फॅशन शो आनी जायते तरेचे आमी बारीक नियाळूंक जाय. हें भाग्योन जिवान बातिस्ताचें जिवीत आसलें काय. आज एक व्हडलो एड येयला गव्हर्मेंटाचो ओल्ड गोवा. जायतीं कॉम्पिटिशन्स आमच्या गोंयांत कितले बर्निंग इश्यूज आसात तातूंत मदें सांजिवांचें फेस्त हे भाशेन सारप बुकून आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक this was a Catholic feast. It is nothing to do with the government. Are we respecting, honoring Saint John the Baptist? Are we making mockery of our religion? Saint John Baptist जल्मलो तेन्ना कोपेल गायल्लें काय? Saint John Baptist जल्मलो तेन्ना बांयत उडी मारली काय कोणी? Saint John Baptist जल्मलो तेन्ना बाबडो कसली परिस्थिती जाल्ले? Where are we now? Where are we heading? I don't know. Something is wrong somewhere. Even we as parish priests of different parishes of Goa are organizing. Even catechists are organizing. Very sad. आमी कितें केलां भाव भयणीनो? शेंपडी दवरल्या, बैलाक सोडला, भावार्थ सोडलो. भाग्योन जिवान बातिस्ताचे गूण आपणावंक
ताणें जेजूक गोवाय दिली, मोरोपुरान रोगतान गोवाय दिली, आपल्या उतरांनी गोवाय दिली, जिवितांतल्यान गोवाय दिली. ते आमच्यांनी करूंक जायना. That's why we want to celebrate rain dance. आनी ताका लागून म्हाका दिसता पावसूच पडूंक ना. We want rain dance. What is the connection of rain dance with John the Baptist? We don't know. And rain dance आमची जायत्यो बायलो चेडवां वाडलेलीं आमी सगळीं वयता rain dance. What do we do? Getting wet in the rain. Are we honoring John the Baptist? Are we giving witness to our Catholic faith today? हांव रोडटां देसाक, देश रोडटा म्हजे बेसाक, ही गोत बावंबणी आमची गोंयकारांची आज. हांव रोडटां देसाक, देश खंय पावला, गोंय खंय पावला पळयात. So many burning issues are there in Goa. And are we adding St. John the Baptist as one of the issues? Thought. This is, तुम्ही घरा वयता आसतना चिंता. घरा वयता आसतना चिंता. आयतारा दिसाक आमचे सिनियर्स हॅव अ टॅलंट. ही कार्यावळ घडोवन हाडटा आमचे सिनियर्स. आयतारा दिसाक 6:30 वरांचे सगळीं यात, तांकां उर्बा दिवया. 60, 72, 71 to hold the mic at that age and sing, it takes courage. आमी येवया, तांकां उर्बा दिवया. Singing, instruments, playing of instruments and recitation of poetry. येवया आमी सगळीं, बरोवया आमचें धाकटें हॉल. आमी उर्बा दिवया तांकां. घरा राव नाकात, उपकार करून सगळीं यात. कित्याक ही कार्यावळ तेणीच घडल्या तांचे खातीर. सिनियर्स हॅव टॅलंट. नो एंट्री फी. तुमी सगळीं यात बराबर हे कार्यावळींत आमी भागिली जावया. सर्वेश भाव तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपत विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोचण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटा कायन गावया. पोवेट बेट मिसाची F17 page 93. F17 page 93.